मडगाव नगरपालिकेच्या 3 वार्डात उदरगतीच्या कामाचा शुभारंभ थळावो आमदार दिगंबर कामत हांणी केलो। ह्या कामाची निधी 15 लाखांची असून सगळी कामां नागरी उदरगत खात्याच्या निधींतल्यान जातात अशें मडगावांतल्या वेगवेगळ्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत तो उलयलो। तांकां बेजिकली पर वार्ड मिनिमम 15 लाखाची कामां प्रत्येक वार्डाक सँक्शन जाल्या। डेव्हलपमेंट ग्रांट जे आयल्या पळय ते प्रत्येक वार्डाक 15 लाखाचे दिलां पयले फेजीक। सेकंड फेज तांकां आनी 15 लाखाचे आयल्या ते अजून एस्टिमेट सगळ्यांचे जावं ना, ते चालू आहा। ही एस्टिमेट करून टेंडर काडून एक्सपेंडिचर सँक्शन घेवन येवन परत तांकां सगळ्यांक वर्क ऑर्डरी दिल्या। फर्स्ट फेजाची कामां प्रॅक्टिकली आयच्यान चालू जाता। थोड्या वार्डांनी आमी नाल्ल फोडिले पळय, जांची पयलीं आयली तांच्या वार्डान फोडिले। कोमाक 12 फोडिलो, मागीर 21 फोडिलो, 22 फोडिलो, आनी तांची कामां चालू आहा। आज आमी 3 वार्डाची एका बरोबर फोडटात। तांचे जवळ जवळ अरावंड 15 लाखाचें काम आसता तें प्रत्येक वार्डाचें। थोडे कडेन मातशें एक्सीड जाता, 16 लाख 17 लाख अशें, आनी तितले मागीर ते दुसऱ्या हाका एडजस्ट करता। हें आतां 3 वार्डांनी आसा। आमचो आख्यांत 19, 20 आनी 17 ग्रांट्स, डेव्हलपमेंट ग्रांट्स जे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट दिता, म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राण्याच्या मिनिस्ट्रींतल्यान जे ग्रांट्स येता त्या ग्रांट्सांतले मार्फत ही कामां जाता। डेव्हलपमेंट ग्रांट स्पेसिफीक आयिल्ले आसतात।